नमस्कार आणि होकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या विधानसभेच्या काळातल्या या ब्रेक अवराच्या कार्यावळीत जेन्ना विधानसभा मोदी रिसेस जाता तेन्ना आमी आदले दिसाक जी एक विशयाचेर चर्चा जाल्ली आसता ताजेर हांगा आमच्या स्टुडियो भितर ही लायव्ह चर्चा घडोवन हाडटात. असोच एक प्रश्न, एक वेगळ्याच तरेचो प्रश्न जो आज पर्यंत विधानसभेक केन्नाच आयलो नाशिल्लो, तो प्रश्न सांतांद्रेचे आमदार विष्णू वाघ हांणी हाडलो. तो म्हणजे देवळांत जी म्हाजनकी आसता ती म्हाजनकी बायलांक दिवची. चर्चा चलताली खरी म्हणजे पोर्तुगीज सिव्हिल कोड जो गोंया भितर लागू जाला त्या संदर्भांतल्यान बायलांकय बी थंय मुखेली करची घराची अशे तरेची, थंय तांणी हो मुद्दो हाडलो. तोच मुद्दो घेवन आज हांगा ही चर्चा घडोवन हाडटात. अर्थात ताजेर उलोवपाक जाणी हो मुद्दो मांडलो ते सांतांद्रेचे आमदार, एक साहित्यीक, एक नाटककार आमचे बरोबर आसात ते विष्णू वाघ. दुसरे हांगा म्हाजन कोण तरी आमकां जाय आशिल्ले उलोवपी, तर अशे तरेचे एक म्हाजन जे माशेलांत जे देवकी कृष्ण रवळनाथाचें देवूळ आसा, फामाद देवूळ, त्या देवळाचे सेक्रेटरी म्हणूनय काम करतात, पेशान इंजिनियर आसात. तांकां आमी हांगा आपयल्ले आसा मुद्दम. ते आसात अनंत मोये. नमस्कार. आणि तांणी पयलींच सांगलां की आपूण जी मांडटलो ती आमच्या समितीच्या वतीन न्हय तर ते आपले वैयक्तीक मत आसा. अर्थात हांगा वैयक्तीक मतांतल्यानच सगळी सुरू जातलें आनी मुखार ही चर्चा घडत वतली, पूण एक चर्चा सुरू जाता. विष्णू, तुवें हो मुद्दो मांडलो. ऑफकोर्स हाजो प्रश्न बिश्न कांयच नाशिल्लो, पूण मदींच उबो रावन हो प्रश्न मांडलो आनी एक वेगळ्याच विशयाक वाचे फोडली. कितें ताचे फाटली भुमिका एक्झॅक्टली? ना, हो प्रश्न खरें म्हणजे अभावीतपणे आयलो. प्रश्नोत्तराच्या तासाक मूळ प्रश्न मांडिल्लो तो भोवमान्य श्री प्रताप सिंग राणे हांणी. तांचो प्रश्न आशिल्लो तो पुर्तुगीज सिव्हिल कोडाच्या अंडर समजा एखादी बायल विडो जायत जाल्यार ती एक्चुली घराची मुखेली आसता पूण तिका मेळना, एल्डस्ट सन मेळटा हें प्रोविजन आसा. सो तें काडचें अशें एक तांचें आशिल्लें मुद्दो आशिल्लो. सो आनी तांणी मागीर म्हणलें की आपणें हें वुमन्स एम्पावरमेंटा खातीर बील मांडलां. सट करून हांव तेन्ना उबो रावलो आनी हांवें म्हणलें की वुमन एम्पावरमेंट हो जर मुद्दो आसत जाल्यार आनीक एका कायद्यांत बायलांक कांय स्थान ना, तो म्हणजे म्हाजनकी कायदो गोंयांत आसता. तातूंत महिलांकूय स्थान मेळपा जाय इक्वल. ताजेर सट्ट करून मातशें हें जालें आनी मुख्यमंत्री म्हणपाक लागले व्हेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन म्हणपाक. मागीर ताजेर थोडीशी चर्चा जाली. त्या अनुशंगान हो मुद्दो फर्स्ट टायम सभागृहांत आयलो पयल्या फावट. तूं भुमिका कितें ही मांडटाची? नाही, भुमिका म्हजी आशिल्ली की जर आमी अशें म्हणटा की ते सिव्हिल कोडान बायलांक आतां वाडीव अधिकार मेळूं जाय किंवा समान अधिकार मेळपा जाय, जितले दादले मेळटा तितले, जाल्यार म्हाजनकी कायद्यांनी ते मेळपा जाय. कित्याक न्ही मेळचें न्ही? बायलांक म्हाजन जावपा मेळना. आज म्हाजन कायदो गोंयांत आसा ताजे प्रमाणे कित्याक मेळचो न्ही, हो म्हजो मुद्दो आशिल्लो. मोय बाब, तुमकां कितें दिसता? हांव म्हाजन म्हणजे कितें तें हांव पयलीं सांगता. ही देवळां पळय हांगा आयलीं ते लोक पळय आसले पयलीं गौड म्हणटा ते प्रदेश थंयचे हांगा आयले, गोंयांत आयले एट द रिक्वेस्ट ऑफ दिस थिंग ऑफ परशुराम. जेन्ना पळय ते आपले आयले, ते फॅमिली आपले आयले, ते बरोबर आपले देव घेवन आयले. जेन्ना पळय ते आयले हांगा तेन्ना हांगाचे राजा कोण तरी आशिल्ले पळय, तांणी तांकां हांगा आश्रय दिलो आनी तांकां हांगा जागो दिलो. ते जागो दितकच तांणी आपली देवळां बांदली थंय आनी ते देवळां बांदतकच थंय आपलो देव स्थापन केलो. आतां महाजन म्हणजे एक्चुअली आमी जर कंपेर करीत, दे आर मेंबर्स. एक क्लब पळय आसा न्ही, ताजे मेंबर्स पळय आसा न्ही, दे आर कॉल्ड महाजन्स मेंबर्स. आणि क्लब म्हणजे माजानीय. सो महाजन्स आर कॉम्पोनंट्स ऑफ माजानीय. आतां जेन्ना पळय ते आयले तेन्ना कितें केलें, जे पळय मनीस गोत्र आनी सरनेम म्हणजे आडनांव तांचे पळय आशिल्ले तेच थंय आशिल्ले न्ही, ही मेंबरशीप इज रेस्ट्रिक्टेड टू दीस पीपल ओन्ली म्हणून तांणी तें हें केलें. आतां तुमी म्हणटले बायलां कित्याक जायना. आतां आमची बायलां पळय आसा न्ही, ती आमचें लग्न आसा वैदीक प्रमाणे जाता. जेन्ना पळय लग्न जशें जालीं ती त्या बरोबर ती आपली गोत्र आनी सरनेम आडनांवां नवऱ्याची एक्वायर करता. आतां तें जर तांणी जर एक्वायर केली, मेंबर ओन्ली म्हाजन जाली, तांणी एक्वायर केली जाल्यार हें हातून हें बसना न्ही. त्या खातीर तांकां अशें निश्चय न्ही अशें आमकां दिसता. पूण समजा जेन्ना एकाद्री धूव आमी आमच्या घरान हाडटात, ती थंयच्यान हांगा आयली, माहेरच्यान सासरी आयली म्हणटकच ती ह्या घरची जाता, सगळें मान्य करता न्ही, पूर्णपणे एकरूप जाता. ह्या घरा कडेन तेजें आडनांव बदलता, सगळें बदलता. मागीर जे गोत्र आसा तें गोत्र कित्याक तिजें जावपाक शकना? हें एक व्हेरी गूड क्वेश्चन. कित्याक सांग, ती आमच्याच गोत्रांतली जाता. लग्ना वेळार एक हें आसा, एक सेरेमनी आसा, ती गोत्रान घडपाची, ती आमच्याच गोत्राची जाता. पूण म्हाका कित्याक करूं ना तें म्हाका दिसता की आमचे गोत्राची जाली की मागीर प्रश्न सोंपलो. तेच सांगता ती आमच्याच गोत्राची जाता, आमचेच सरनेम एक्वायर करता. प्लेनली जर तुमी हाजे देवकान केली दे आर एलिजिबल.
पूण म्हाका दिसता की जाणा वाय दे आर नॉट एलिजिबल. आमचे पळय जाणट्यांनी जें पळय रेग्युलेशन केलां तें दूरदृश्टीचें आशिल्लें. कित्याक सांगता आतां पळय ताजे परस मोयबाब आमी अशें म्हणपाक जाय की ज्या काळांत हें रेग्युलेशन केल्लें त्या हांव काळांत सांगता तुका बायलांक अधिकार दिवपाची कांय पद्दत ना नाशिल्ली. ना हांव सांगता कित्याक आतां सुद्दां ते आसूंक जायना. कित्याक तें सांगता तें दूरदृश्टीचें आशिल्लें. आतां तुमी म्हणटाले बायलां जल्म दिता भुरग्यांक, जांकां पळय बायलांक जल्म दितात चल्यांक बी तांकां जावपाक मेळटा. जाणें पळय जल्म दिलो तिकाच कित्याक जावपाक मेळना. हें अन्याय सो दिसता न्ही. पूण कितें ती बायल पळय आसा न्ही एवरीबडी बायलांक फ्रिडम आसा ती टू गेट डायवर्स घेवं येता. तिणी डायवर्स घेवन शी कॅन रिमॅरी दुसरे कडेन. जेन्ना पळय ती रिमॅरी दुसरे कडेन जाता तेन्ना शी लुजीस दीस गोत्रा. करेक्ट न्ही. ना, हे सो शी कॅन लूज माजनगी. वेगळो विचार लॉस मागीर एकदां म्हाज्यान देर इज नो प्रोविजन हियर. कितें म्हणून म्हाज्यान एकदां जाल्लो काडपाक ते प्रोविजन अशें ना. फक्त आसा कितें इफ यू आर क्रिमिनल नाल्यार इफ यू आर डुईंग समथींग देवस्थानाक माल आसा ताजे प्रमाण ताजेर हो कायदो आसा. पूण नॉर्मल जे कायदे आसा ते अशेच असतात. खंयच्या एक मेंबर जालो समजा तो मेंटली अनसाउंड जालो जाल्यार काडपाची तरतूद आसता. राष्ट्रद्रोही ठरलो जाल्यार काडपाची तरतूद सगळे कडेन आसता. सो अंडर दॅट प्रोविजन ते करूं येता. किंवा समजा जर अशें घेतलें जाल्यार मुळात म्हाजनी कायद्यान हेजे त्रुटी आसात ह्योच त्रुटी पयस करपाच्यो. न्ही समजा म्हाजन आशिल्लो एक फावट ताजी म्हाजनगी वचपाक शकना हें जर आसत जाल्यार बायल आसा तिणें लग्न जावन तिजें गोत्र बदललें वा हें जालें जाल्यार म्हाजनगी तिची वता. हें प्रोविजन करपाक जाता न्ही कायद्यान. गोत्र बदलपाचो विधी म्हणजे म्हज्या दृश्टीन सगळो तो हास्यास्पद विधी. वॉट डज गोत्र मीन एक्चुअली? गोत्र म्हणजे लिनिएज. प्रत्येकाची बाबा आपली म्हजी लिनिएज खंयच्यान कोण वसिश्ठ, सांदीपनी, कौंडिण्य, शांडिल्य, विश्वामित्र आनी कोण भारद्वाज हे सगळे बाबा आमचे हे खंयच्यान आशिल्ले थंयच्यान खंय आमी आयले ही एक लिनिएज कळपा खातीर तें. आनी सादी सायंटिफीक हें कितें आसा पळय की एकाच घराण्यान सुद्दां सयऱ्या मदीं लग्न करनात. ताचें कारण म्हणजे कितें बिकॉज ऑफ जिन्स. फॅमिलीची जिन्स हे जावची न्ही त्या परत दुसरी जिन्स आसा ती जिनाचो हें बरो जाता म्हणून. सो गोत्र करप ना हें कारण ते खातीर आशिल्लें. पण ताजो आदार ते म्हाजनकी कायद्याचेर घेवप हें बरो म्हाका तरी तातूंत कांय तथ्य दिसना. पूण हे त्याच खातीर आसूंक शकता की ती शी कॅन रिमॅरी म्हणजे हाजे प्रोविजन हू कॅनॉट रिमॅरी. इवन जज कॅन रिमॅरी. दादलो मनीस रिमॅरी जाता. दादलो जर रिमॅरी जाला ही रिमेन्स हीज गोत्रा आनी सरनेम. सरनेम चेंज जायना. बरोबर बरोबर बरोबर. सरनेम चेंज जायना. न्ही न्ही हांगा दुसरे तरेचो मुद्दो असो येता की जो तुमी हाडपाक शकता पूण तुमी हाडपाक शकना जाल्यार हांव हाडटा तुमचे वतीन की जर बायलांक जर म्हाजन जावपाचो अधिकार आसलो जाल्यार तो कितें लग्न जातकच मेळटा असो कांय ना. लग्न जावचे पयलीं अधिकार मेळटा. करेक्ट. सो लग्न जातकर ती एक देवळाची म्हाजन आसतली. लग्न जातकर तिचें गोत्र बदललें जाल्यार ती दुसरे हातूंत भितर वतली जाल्यार ती मागीर ताजी म्हाजन आसतली. जाल्यार मागीर हांगची म्हाजनकीची कितें जाल्यार ही म्हाजनकी तिणी सोडपाचें आनी ह्या म्हाजनकी घेवपाचें ना. समजा अशें म्हाजन करपाचें जाली जाल्यार ना पळय हे हाजेर अशें डिपेंड आसत जाल्यार ते खूब तातूंत गोंधळ जातले. खरें म्हणजे पयलींची तेजी म्हाजनकी उरूंकूच जाय. बाय बर्थ मेळटा सो तिका दोन कडेन म्हाजनकी कित्याक जाय वायट कित्याक अशें सांगता न्ही ते म्हणटा दोन कडेन म्हाजनकी मेळपा वायट कितें आसा ना का? ना दोन कडेन म्हाजनकी मेळटा. म्हाजनकी कितले कडेन एक मनीस म्हाजन खंय जावं येता. आतां दादले जातात कितल्याय कडेन. सांगता कित्याक आमकां एक कुलदेव म्हणून आसा, ग्रामदेव म्हणून आसा. आतां कुलदेव पळय आसा न्ही ताजे आमी म्हाजन बाय दीस, ग्रामदेव बाय वर्च्यू ऑफ बिईंग इन दॅट विलेज. सो हांगाय म्हाजन जावंक शकता ताजे मल्टिपल महाजन्स नॉट अलाउड. हातून अशें कांय ना. मल्टिपल महाजन्स कॅन बी अलाउड. सो वाय अ वुमन कॅनॉट बी मल्टिपल महाजन इन टू टेम्पल्स? नो आमी ते पळयना. इट इज नॉट दे आर नॉट अलाउड दिस थिंग ओनली सोनली बिकॉज ऑफ गोत्रा. त्या खातीर गोत्रा इन सरनेम पळय हाजेर आर्टिकल 2 पॅरा 1 ताजेर आसा मेल डिसेंडंट इन डायरेक्ट लायन एंड इनडायरेक्ट लायन आसा. मेल डिसेंडंट इन डायरेक्ट लायन तेच तुका हें जाता. आनी जांचे पळय आसा तांची हाव दे आर अकॉर्डिंग टू युअर फॅमिली ग्रुप्स ऑफ वीच द मार्जन्स आर कंपोज ऑफ गोत्रा एंड सरनेम्स हें हाजेर आसा. सो हें हातून तें मॅच जायना म्हण ते जावंक शकना. नॉट बिकॉज ऑफ मल्टिपल मार्जन्स की हो केन्ना तरी एक पयलीं कायदो बरोवन दवरला आनी आज आसा ती परिस्थिती सामकी बदलल्या. तेन्नाची सामाजीक आनी धार्मीक परिस्थिती त्या वेळार जी आशिल्ली ती आज ना. आज खूब बदल जाला. प्रोग्रेसीव कांय बदल आमी स्विकारल्यात समाजांत. ह्या वेळार एक असो रिग्रेसीव कायदो कित्याक दवरचो? हांव म्हणटा कितें आतां बाकीचे सगळे रायट्स आमी दिना, बायलां दिना, पंचायती दिवपाचे रायट्स दिना, झेडपी दिवपाचे रायट्स दिना. नाही पण आतां महाजन तांकां करून
एक्स्ट्रा रायट्स कितें म्हूण आसतले जे तुमकां आसात Rights ते काय ना जे बाकीच्या महाजनाक आसा ते आमकां रायट्स तुमकां देवूळ चलोवपाचो रायट आसूं न्ही देवळात चलोवपाचो रायट आसा रायट आसूं देवळाच्या तो तांकां मेळटलो न्ही. कमिटीचेर बायल कित्याक येवपाक शकना समजा प्रेसिडेंट म्हणून किंवा सरचिटणीस म्हणून किंवा ती जो कोषाध्यक्ष न्ही म्हणून तुमी म्हणटा तो मुद्दो तुमीच खोडून काडटात की तुमीच सांगता हांगा की गोत्र आनीक आडनाव ह्यो दोन गजाली महत्वाच्यो ह्या दोन गजालीच्या आधारीचेरच म्हाजन जावपाक शकता Correct. आनी वैदीक लग्न जेन्ना करतात तेन्ना तातूंत भितर एक पद्दत आसा ज्या पद्दतीन तुमी तेजें गोत्र जें आसा तें तुमकां ती बायलेक तुमी तुमच्या गोत्रा भितर हाडटात Correct. करेक्ट Correct. आनी सरनेमूय आडनावूय तुमचेच दितात म्हणजे ती तुमच्या आडनावाची जाली तुमच्या गोत्राची जाली म्हणल्यार ती म्हाजन जावपाक पात्र जाली पात्र जाली पूण आमी पयलीं मागीर दुसरे कडेन सांगलां आमी दूरदृश्टीन पळयलां की शी हॅज गॉट रायट नो हजबंड डजंट हॅव अ रायट टू गेट डायवोर्स हजबंड हॅज गॉट रायट पण हजबंड मेंटेन इज गोत्रा इन Correct. दिस थिंग बरोबर. ती समज दुसऱ्या हातून लग्न जर जाय म्हणून हांव तो परत मुद्दो रिपीट करता जाय जाल्यार जंय तुमी सांगलां कायद्यान मल्टिपल म्हाजन जावपाचो रायट आसा कायद्यान हय. म्हणटकर ती दोन कडेन तीन कडेन बसून जाल्यार तिचे खुशीन म्हाजन जावपाक शकता तशें म्हणना जेन्ना पळय ती शी एक्वायर्स अनदर गोत्रा अनदर सरनेम म्हाका एकूच गजाल सांगात. सरनेम आनी हे ऑफ दॅट टेम्पल डजंट मेंटेन म्हाका एकूच गजाल सांगात हाजेर तुजें मत सांग तुमचें मत सांगात ह्या गजालीचेर की ओके तुमच्या कुलदेवता जी आसा त्या कुलदेवतेच्या देवळाचें म्हाजन तुमी उरतले आनी अखंड उरतले आयुश्यभर उरतले तुमची जनरेशन्स टुगेदर उरतले ग्रामदेवता जी आसा त्याचें म्हाजन जावपाचो रायट त्या गांवां भितर जो रावता ताकाच आसा ओके गोंया भितर 1960 जर धरली जायत जाल्यार 80% लोक गांवां भितर रावताले आज 25% लोक गांवां भितर रावतात आनी उरिल्लो कितलोसोच जो लोक आसा मेजॉरिटी लोक तो सगळो वचून सिटी भितर मायग्रेट जाला ताणें आपली घरां थंय बांदल्यात ते थंय रावतात कांय जाणांनी चवथ पसून आपल्याली सिटी भितर घर सुरू केली तरीकय ताका तुमी तो ग्रामदेवता ताजी आनी तो गांवचो म्हणून सांगून ताका म्हाजनकीचो रायट दितात